म्हणजे तिदोडो संभ्रम आचरण करता. आयच्या ह्या संभ्रमांत वांटेली जावंक हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता. आयच्या संभ्रमीक देवस्तुतेंत 3 विशय भक्तीन उगडास करच्याक पवित्र सभा आमकां उलो दिता. पयलें, आयच्या दिसा जेजून आपणाचे मांस आनी रगत आमचे आत्मीक काण आनी पिवण जावच्याक येवकरिस्ताचो संस्कार घडलो. दुसरें, आपल्या शिसाचे पांय धुवचे करणे मुखांत्र माया मोगाचो उपादेश दिलो. तिसरें, हे म्हज्या उगडासाक करा म्हणल्या उतरां बराबर निमाणें जेवण दिसपट्टें आचरण करूंक येजकपणाचो संस्कार घडलो. सोम्याचें जेवण आमच्या आत्मीक जिणे पयना काण. सोम्याचें जेवण दिसपट्टें संभ्रमून आमच्या भाऊ भयणीच्या सेवेक आमी पावोवंक जाय. आमचो मोग आनी आमचें भाव बांदवपण आमच्या कर्णांनी दाखोवंक जाय. आख्या संवसारा पासत जेजू आमचो श्रेश्ठ येजाक मोडलोलो उंडो जालो तशेंच आमी आमच्या कुटुंबा खातीर, फिरगजे खातीर आनी समाजे खातीर मोडलोलो उंडो जावंक प्रयत्न करया. आज हो तिदोडो संभ्रम आचरण करच्या संदर्भी आमी येवकरिस्ताचो सडीत मोग करूंक जेजू लागीं कृपा मागया. तशेंच जेजूचे मणयारी जावच्याक सव येजका खातीर आमी मागया. अशें आमी पेल्याच्या मोगान आनी सेवेन जिवंक येवकरिस्तांतल्या जेजूची कृपा मागया. आतां प्रवेश गिताक सर्वांनी उबें रावचें. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाचो मंदमेंत रसुल्लो जेजू ख्रिस्त आज निमाण्या जेवणार
जायते मिस्तेर प्रारंभ करता येवकरिस्त असो आनी तशेंच इगर्स माता स्थापन करता. आयचे हे मिसाचें बलिदान आमी पेटयत आसतना मागया आमी सर्व याजकां खातीर संवसार बरो आपले मिसांव काम करन जेजू क्रिस्ताच्या उतरांक साक्ष दिवचे सर्व याजकां खातीर सडावो जायते फावटी आमी तांचे विरोध तांच्या विशयांत उलयता पूण वर्सांत एक दीस पुणे याजकां खातीर आमी मागया. कितेंच उलोवंक नातल्या वेळार मुस्त मेळटा याजकां विशयान आज आमी तांच्या खातीर मागया. तशेंच मोगाचो मंदमेंत आज जेजू क्रिस्त रचता आनी हो मोगाचो मंदमेंत आज प्रत्येक रितीन जाय आमच्याच कुटुंबांत त्या देखून मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. तो देव आम्हा सर्वांक आशिर्वाद दिवं दी आनी आमचें कुटुंब मोगाचें कुटुंब बांदून हाडूंक जाय जाल्यार कृपा दिवं दी म्हणून मागया. तशेंच पवित्र येवकरिस्तचो साक्रामेंत जेजू आज घडता आसतना हेंच मिसाच्या बलिदाना वेळार त्याच जेजू क्रिस्ताक आमी सेवता आमची पातकां सरू वळखून घेवया आनी जेजूचें बोगसणें मागया. खऱ्या काळजान नितळ आनी निर्मळ काळजान आयचे हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. सांगाता मागया हांव पातकी उद्दार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो अवसारून सांगता मनान चिंतून मनान सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या वस्तूक घेवन सुद्दां संवकार मुडयेक सगळ्या देवदूतांक करता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Tacia ista somsari Serves pora deva Sergincharaya Serpodvedar deva bapa Ami tuka namaskar karta Ami tuka din vasta Baba pason, ami tuka vakanta. Sumia Jesu Krista, Bapacha eklas puta. Sumia Deva, Deva Chishirye, tu samsarache pap karta. Amchi kakutkar, amchi kakutkar. Tu bapacha, uçra
बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया बो मोगाळ बापा आप कुशेन मरण सोसूंक आपणाक सपराधीन करूंक वेतलो त्या राती तुझ्या एकल्याच पुतान गड नसलो मोग दाखोवन श्रीसां सांगता आनी माणे जेवण केलें आनी ते संसार सरापर्यंत नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फरमायलें त्या रातीच्या भोव पवित्र जेवणांत दिनवाशे काळजांत आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी हे देवड्या गुटांतलें तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां फोव कर म्हणून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप इजिप्तांत सर्वेस्परान मोयजेक आनी आरोनाक म्हळें हो म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्यां पैकी पयलो जातलो वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय एक गरण्याची एक शेळी ती शेळी खावंक एक कुटाम भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या लागीं मेळोन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची हर एक लोक कितलें खातलो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातलेली दादली आनी 1 वर्साची बकऱ्या वा बकड्या मदली तुमी ती विंचयेत ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दरवंताच्या दोनूय खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक तें सारोवंक जाय तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय उजार भाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तुमी तें खावंक जाय हे परी तुमी तें खावंक जाय तुमच्या कमराक पाटो बांदा पांयांक वाणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया बेगीन तें खाया सर्वेस्पराच्या मनाक संभ्रमची पास्क परब ही ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलो हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो हांव तो सर्वेस्पर तुमी वस्ती करतात तीं घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक कुणा जातलें तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतलो हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना हो दीस तुमकां एक उगडा जसो दीस जातलो तुमी तो सर्वेस्पराच्या मनाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात संततीतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कैद कसो तुमी संभ्रमतल्यात देवाचें उतर हें
आशीर्वादित करची आशीर्वादाची खास ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता आम्ही आशीर्वादित करची आशीर्वादाची खास ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता सोमयाक मोजा किते हांव दिव ताच्या उदारपणाक बचावे कास हातान धरून वाकळटलो सोम्या आम्ही आशीर्वादित करची आशीर्वादाची खास ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता सोम्याक दिसा किया मोलीक मरण भागे वोताचे तांचो पारत तो करतलो हाडपीटो जायनाशे आम्ही आशीर्वादित करची आशीर्वादाची खास ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता चाकर तुजो हांव जावन आसा सोडयलाय सांकलेंतलो उपकारी मोनान बलिदान तुका भेटयतलो आम्ही आशीर्वादित करची आशीर्वादाची खास ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता आम्ही आशीर्वादित करची आशीर्वादाची खास ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता सांपावलून कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचत. भाव भयणीनो, जे कितें समयेलाचे हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोमया जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्घा दिवन तो मडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातत ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान थिरकेल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी हे काल्सींतलें पियेतात तितले पावटी सोमयाचें मरण तो येसर तुमी परगट करतेल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां म्हणटा सोमी,
जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. जुआम परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. पास्क परबे आदी जेजू हो संसार सांडून बापाशी आपली वेळ घडी लागी पावली म्हूण जानासलो. संसारांत आसलेल्या आपल्याचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचे सांजेचे जेवण चलतालें. जेजूक विश्वासघातान परअधीन करीचे म्हणून सैतानान सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळूस घट्ट केल्लें. बापान सर्व वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवातावन येवन देवातय पाटी वेता म्हणून जेजू जानासलो. देखून जेवणार तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर कान दवरन एक तुवाल ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदलेल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रुसाशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदिंकच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांय मात्र न्हय, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुवचें म्हूण गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सक्कड नात. आपणाक गतान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जानासलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हूण ताणें म्हळें. तांचे पांय धुवन जाल्ल्या उपरांत आपले वयले वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें म्हूण विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुवचे. हांवें तुमकां केल्ले बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचे उतर हे. ग्रीक देशाच्या एका पुराणांत ही एक काणी आमी ऐकता. ही जावन आसा वॉर ऑफ ट्रॉय. ट्रॉय म्हणल्या गांवांत जावचे ती लढाई. एक आनी त्या देवाक एक भुरगें जल्मता, एका स्त्री येता म्हणून, आनी त्या चेडवाचे नांव जावन आसा हेलेन. आनी प्राय भरले उपरांत ताच्या आवयन लागसर आसल्या एका रायाकडे तिजे काजार करून दिता. आनी त्या रायाचे जावन आसा मेनेलयोस. आनी हो स्पार्ता म्हणल्यार गांवचो राय. पूण हेलेनाक आपल्या पती थंय नासमाधान आसलें तिच्या स्वंत कारणा निमतें.
आणि एक दीस शेजारी गांवचो राये ट्रॉय गांवचो राये पॅरिस तिच्या आस्थानाक आयिल्ल्या वेळार हेलेन पॅरिसाच्या मोगार पडटा आणि एक दीस हेलेन आनी ट्रॉय सांगाता आपलो गांव सांडून ट्रॉयक धांवतात आनी थंय वस्ती करूंक लागतात. हें कळिल्लें हेलेनाचो पती मेनेलाउस आपल्या सर सैन्यांक घेवन सरीसुमार 10 वर्सांचे झूज ट्रॉय गांवांत लढाई करता उपरांत 10 वर्सां उपरांत सगळो ट्रॉय गांव ताणें सोलवयले उपरांत आनी पॅरिसाक जिवेशी मारले उपरांत आपल्या पतीणे मुखार तो उबो जाता आनी हेलेनाक सांगता हांव तुका बुक्षिता फाटी ये आनी म्हज्या सांगाता जिये. आनी हेलेन काणी आखेर जाताना काणी सांगता हेलेन आनी तिचो घोव ताज्या उपरांत संतोषान सांगाता जियेली. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ही एक काणी जावंक पुरो. एका पतीन आपल्या पत्नीक आपणातावन पयस गेल्ल्या पत्नीक 10 वर्सां दुसऱ्या दादल्या सांगता आसलेल्या पत्नीक बोगसून तिका परत तो स्वीकार करन तिच्या सांगता जियेता. ह्या 3 दिसांनी आमी नियाळ करचो मिस्तेर जावन आसा होसो. देवा विरोध गेल्ली मनशांकूळ देवाच्या विरोध पाता केल्ले मनशांकूळ देवूच नाका देवाच्या की आमीच वर्ती जायचे म्हणून चिंता घेवन गेल्ले मनशांकूळ आनी पातकांत बुडिल्ले ह्या मनशांकुळाक राखण दिवंक आनी साल्वसांव दिवंक तस्सो देव सर्गात हांवन मनीस जावन जल्मून खुर्साचे मरण पावोन तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवनपण जावन आम्हा सर्वांक सोडवण दिवचे तो बोव व्हड मिस्तेर. आनी हाज्या फाटल्यान आसा एकच एक विशय तो जावन आसा देव आजुनी मनशाकुळाचो मोग करता. हांव कसलोच जावं दी म्हजें जिवीत कसलेंच जावं दी हांव पातकांत आसून जाल्यार देव म्हजो मोग करता आनी म्हज्या फाटल्यान येता आनी त्या देखून देव सर्ग सोडून ह्या संवसारार मनीस जावन जल्मता. आनी आयच्या दिसा 3 प्रमुख विशय आमी नियाळता. याजकी दिक्षा येवकरिस्त घडिल्ले हे एक हो दीस आनी सांगातास शिसांचे पाय धुवन मोगाचो मंदमेंत रसुल्ले फेस्त बोव व्हड फेस्त. तर आज थोडो वेळ मोगाच्या विशयांत आमी नियाळया. मुस्तुसलीस आनी सांगूंक मुस्तुसलाब देव आमचो मोग करता देव आजुनी मोग करता. इंग्लिशान मस्त कांतारां आसात कितलो व्हरतो मोगा आमचो देव देवाचो मोग आकाशा सारको सकल पाताळा सारको ओद्दो व्हडलो मुस्तुय सलीस देवाच्या मोगा विशांत जर तर आमी सांगचें तर पूण आज देव रस्ता मोग हांवें आनी तुमी करूंक देवाच्या मोगा विशान न्ही हांवें आनी तुमी सांगता कुडसून मोग करूंक. तर आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत कशें आमी मोगाळ व्यक्ती जावयेत आनी कशें मोग आमी एकामेकां आमच्या कुटुंबांत दिवयेत ह्या विशयांत थोडो नियाळ आज आमी करया. जर तर कुटुंबांत एकामेकाचो मोग म्हज्या मोतयेक आयिल्लें पयलें ती उतरां जावन आसात. मोग म्हणल्यार एक सॅक्रिफीस. काजारी जोड्यांक सर्वांक कळीत आसा मोग म्हणल्यार सॅक्रिफीस. काजार जाल्यार सुरवेर मोग म्हणल्यार संतोष मोग म्हणल्यार आनंद मोग म्हणल्यार बारी बरें मोग म्हणल्यार सांगाता रावचें 15, 20, 30 दीस 1 म्हयनो 2 म्हयनो 3 म्हयनो 5 वर्सां 10 वर्सां उपरांत कळटा मोग म्हणल्यार सॅक्रिफीस. यात मारी सांगाता सगळें जिवीत हांवें जियेचें न्ही. कित्याक म्हाका ही सैरी केल्ली संवसारार कोणी चेडू म्हाका मेळो ना गी म्हज्या आवयक भेटलो वत्तुसो लोगी
देवान म्हाका हाज्या खातीरच निर्मिलांगी असली जायती सवालां 5 वर्सां जाल्ल्या उपरांत 10 वर्सां काजारी जिणयेंत उपजातात. 15-20 वर्सां जाताना कंटाळो येता. तवळ काजारी जाल्ल्या हर एकल्यांक जोड्यांक समजता जर तर आमी सांगाता कुटाम जावन पती आनी पत्नीणे बरी आमी जिये जाय तर सॅक्रिफीस भोव व्हडलो. आमी याजाक आमच्या रुमांत एकले न्हिदता. कितले व्हडले रातीन गोरेल्यार कोणाक डिस्टर्ब ना. पण पती आनी पत्नीने सांगाता आसतना एकाच रुमांत न्हिदतना एकल्याचे राती मोटर स्टार्ट जाता गरों गुरां गुरूं गुरां गुरूं म्हणून तवळ समजता मोग म्हणल्यार सॅक्रिफीस. हाज्या सांगाता सनिदाचे फाटल्यान व्हडलें इंजीन स्टार्ट जाता जाल्यार थंयसर आवाज मोग म्हणल्यार सॅक्रिफीस. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वळ 25. लेटर टू द एफेसियन्स चॅप्टर 5 वर्सेस 25. सांत पावल अशें सांगता पतीनो तुमच्या पत्नीन सो मोग करा जशें जेजू क्रिस्त आपल्या धर्मसभेचो मोग करता त्या भशेन तुमी तुमच्या पत्नीन सो मोग करूंक जाय. कितेंच तिच्या जिवितांत उणेपण आसूंक पुरो, कितेंच तिच्या नडत्यांत उणेपण आसूंक पुरो, तिच्या सोबायेंत उणेपण आसूंक पुरो, पूण सांत पावलोची उतरां पतीनो तुमच्या पत्नीन सो मोग करा. जायती मोग करतात म्हणून आमी चिंता. पूण जर तर काजाराच्या सुरविल्ल्या वर्सांनी आमी जर तर आयकोवचें थोडी गडितां आवयन सांगले वरी आयकोवचें आनी पत्नीने कश्टोवचें. भयण्यांनी सांगलें आयकोवचें आनी पत्नीक कश्टोवचें. आनी जायते फावटी असली आमकां केसीस मेळटात. तुवें तुज्या पत्नीन सो मोग करूंक जाय. तुजी आवय कितेंच सांगूंक पुरो, तुजी आवय संवसारांतली बोव बरी मनीस जावंक पुरो, तुज्या आवयन तुज्या खातीर कितलोसो सॅक्रिफीस दिवन आसूंक पुरो, पूण पत्नीचो मोग करच्यांत जर तर तूं विसरलोय तूं क्रिस्तांव जावंक योग्य न्ही. त्या देखून कसलेंच जिवीत जावं दी, कसलींच गडितां जावं दी. जावंक पुरो म्हजे भाव म्हाका सांगतात हें बरें चेडू न्ही, जावंक पुरो म्हजीच आवय म्हाका सांगतात हें चेडू तुका सांगलें न्ही, हाका डिवोर्स दी रे, वच रे आनी कडेन काजर जा रे. पूण काजर जाल्ल्या हर एका पतीन आपल्या पत्नीचो मोग करूंक जाय आनी हो जावन आसा सॅक्रिफीस. उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 2 वळ 20 आनी 21. जेनेसीस चॅप्टर 2 वर्सेस 26 ह्या रितीर बरयता त्या देखून हर एकलो दादलो आपल्या आवयक आनी बापयक सांगतलो आनी आपल्या पत्नीने सांगता एक जातलो. तीन दोगांनी बागार एक जीव जातली. जर तर पत्नीन तुज्या सचिवाचो एक वांटो तर तिका पयस करूंक तुका हक्क ना. बागार तिचो मोग करूंक जाय. कशें आमी मोग करयेत? जावंक पुरो घर कामांत, घरच्या कामांत, जावंक पुरो एक च्या कापी करच्यांत, जावंक पुरो किचनांत इल्लें हेल्प करच्यांत, जावंक पुरो भुरग्यांक सांगाता थोडो वेळ करसून तिजे इल्लेशें काम उणें करच्यांत, जायत्या विशयांत आमी पती जावन पत्नीचो मोग करयेत. सांत पावलो पत्नीक सांगता स्त्रियानो आपल्या पतीक मान दिया. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वळ 30 आनी 3. जायते फावटी चिंचे आसा हांव पळोवंक सरी सुमार कत्रिना कैफ बरी दिसता आनी म्हजो घोव मुसुडी कृष्णमुर्ती थोडे फावटी इल्लोसो तो बरो आसता. साधू कोकिला बरी दिसता. म्हजी आनी आजी जोडी सांगाता येता गी हांव कितली सोबीत. जावंक पुरो तूं ऐश्वर्या राय, जावंक पुरो तुजो पती मुसुडी कृष्णमुर्ती, जावंक पुरो तुजो पती साधू कोकिला, पत्नीनो तुमच्या पतीक मान करा. जावंक पुरो म्हजें शिकाप चड आसूंक पुरो, जावंक पुरो म्हजी सोबाय बरी आसूंक पुरो, जावंक पुरो म्हज्या पतीचें की बरें काम म्हाका आसूंक पुरो, जावंक पुरो म्हज्या पतीचें की चड पगार म्हाका मेळटा जावंक पुरो. जर तर काजार वा कुटांब म्हणलें तें बस मुखार वचत जाय तर
त्या बसाची चारी व्हिलां चारी टायरां सांगात चला जाय 3 टायरां चल्ल्यार पावना गाडी पंक्चर जावन थंयच उरता सरू सांगात वसा जाय त्या देखून पतीणेनो आपल्या पतीक मान करा तो कसोलोस जावं दी आपल्या पतीक मान करा. दुसऱ्यान मोग म्हणल्यार मान प्रत्येक सावन भुरग्यांक आपल्या आवय बापूय थंय दाखय जाय आसलो तो मोग म्हणल्यार मान. बुक ऑफ लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्सेस 3 लेवी शास्त्र अध्याय 19 वळ 3 अशें सांगता हर एकलो व्यक्ती आपल्या आवयक आनी बापयक मान दिवंक जाय. ल्हान आसतना भुरग्यांनी आवय बापयक मान दिवचे मस्त चलीच पूण व्हड जातना आवय बापयक मान दिवंक मस्त कश्टांचें. म्हाका म्हजेंत म्हणलें जिवीत आसा म्हाका म्हजेंत म्हणलें स्वातंत्र्य आसा म्हाका म्हजेंत म्हणलें काम आसा म्हाका म्हजेंत म्हणलें कुटुंब आसा. त्या देखून आवयक आनी बापयक तांच्या उतार प्रायर हांव नेगारतां. जायते फावटी आमची आवय आनी बापय प्राय जाताना फुटबॉला बरी जातात. हांवें थोड्या तेंपा आदीं एकल्या कडेन विचारलें कशी आसा तुजी मम्मी. फादर मम्मी गी मम्मी जॉली. कितें जालें तुज्या मम्मीक बारी जॉली. मम्मी खाल टेन्शन फादर 2 महिने म्हज्या सांगाता रावता 2 महिने बाये घरा रावता 2 महिने म्हज्या धाटू सांगाता रावता 2 महिने म्हज्या भावा सांगाता रावता 2 महिने हर एकल्याच्या घरा जॉली. तुजी आवय आनी बापय फुटबॉल गी पायांत मारसो बॉल गी 2 महिने हर एकल्याच्या घरा रावंक तिका तिजेंच म्हणलें तांकां तांचेंच म्हणलें अस्तित्व नांगी. जर तर हांव म्हज्या आवयक आनी बापयक मान करता तांकां फुटबॉला रितीन हांव करिना पूण तांकां सांगाता पळयता. आनी थोड्या घरा आमी पळयता आवय एका पुता घरा बापय आनी एका पुता घरा. मार्काचो वंजेल अध्याय 10 वळ 9 अशें सांगता जंय कितें देवान जोडिलां मनीस मोडिना जावं. देवान दिल्ली ती आज्ञा आनी काजारी साक्रमेंतांत एक चेडो आनी चेडू एक जातात ते मोडूंक तूं कोण. जर तर तुज्या आवयक आनी बापयक सांगाता तुका पळोवंक जायना पूण तांकां डिवाय विंगड करताय आवय एका घरा तिजो पती आनी एका घरा कोणें तुका अधिकार हो दिला आवयक आनी तुज्या बापयक विंगड करूंक. आनी आमी क्रिस्तांव आनी सांगता आमी एकामेकाचो मोग करता. जर तर आमी एकामेकाचो मोग करता जर तर आमी भुरगीं जावन आमच्या आवय बापयचो मोग करता तर तांच्या उतार प्रायर तांकां मोगान पळोवचो कायदो आमचो तो जावन आसा मान आमी दिवचो. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 22 वर्सेस 22 चॅप्टर 23 वर्सेस 22 गादीचो पुस्तक अध्याय 23 वळ 22 अशें सांगता तुका जल्म दिल्ल्या बापयक मान दी म्हाताऱ्या प्रायर तुज्या आवयक गौरव दी. त्या देखून आमी विचारूंक जाय क्रिस्तांव जावन हांव म्हज्या आवय आनी बापयचो मोग करतांगी तांकां हांव मान दितांगी तांकां मोगान हांव पळयतांगी. मोगूम सांगतना थोडी सत्रयेची उतरां हांवें सांगूंक जाय. प्रत्येक जावन आवय बापयांक चडावत मोग म्हणलो कुरडो मोग. वेंचीक पुताची वपार आमी साबार फावटी आयकल्या. चडावत आमी पळोवचें वेंचीक पुताच्या वापाराची ती निमाणी उतरां. वेंचीक सणून गेल्लो पोत पाटी येताना ताज्या पांयांक नवे मोचे ताज्या हाताक रिंग वयर एक भारी परजळीत दोगलो आनी घरा उंड्या मासाचें जेवण. आनी आमी सांगचें बापयचो मोग बाप बक्षिता वय तें सर्व सारकें. पूण वेंचीक पुताच्या वपारींत ताजे पयले थोडे अवसर आमी घेतून इल्लें विश्लेशण केल्यार आमी पळयता कुरडो मोग. जायते फावटी आवय आनी बापाय कुरडो मोग दाखयतात आपल्या भुरग्यांक. थंय कसलो तो कुरडो मोग वपारींत आमी पळोवचो. जुदेवांच्या काळार जें कितें बापोयचें आसा तें मलगड्या पुताक मेळटलें आनी आस्त वांटे जातली बापोय सरले उपरांत जिवत आसतना न्हय.
पूण धाकटो पूत येवन विचारता बापोय लागीं म्हाका आस्तींत वांटो दी. बापोय कितें सांगता, हो म्हजो मोगाचो पूत पुसून घाल्लो पळो, कशें नाम सांगचें, इसारलें पुरा दिजें न्ही, नाजाल्यार पुताक बेजार जाता पाप. बापोय वांटे करून दिता. ताजे उपरांत आमी पळयता खंयच्या रितीर तो दुसरो पूत मेळिल्लें सरू विकून कशें सरू जिवितान कंगाल जाता. जर तर सुरविल्ल्या दिसानच म्हाका आस्तींतलो वांटो दी म्हणून सांगल्या वेळार काणसला 2 वाजयल्ले, दुसऱ्या पुताक बूद येती. तो गरसणून वचनाटलो. तो एक पातकी जिवीत तो जियेनातलो, बरें जिवीत जियेत आशिल्लो. दुसऱ्या पुताक वांटो करून दिलो. पयल्या पुताक तुवें वांटो दिलोय गी ना. पयल्या पुताक हांव मेल्ल्या उपरांत म्हजें कितें आसा तें तुजेंच. तर दुसऱ्या पुताक कित्याक तुवें वांटो दिल्लोय? कुरडो मोग. जायते फावटी कुटपांत आमी पळयता कुरडो मोग. एका पुताक एका दुवेक भारी मोग, उरल्यांक कांयच ना. भुरगीं विचारता तें सरू दिनाकात, दिवची गरज ना. मोग कुरडो जाल्ल्या वेळार भुरग्यांनी कितें विचारता तें सर्व आमी दिता आनी आमी सांगता आमी आमच्या भुरग्यांची मोग करता. मोग गी वा कुरडो मोग. इसारलें पुरा भुरग्यांनी दिवची गरज आसा गी. आवय बापायनी सवाल करूंक जाय, म्हजो मोग कुरडो जावंक नजो, पूण म्हज्या मोगांत इल्लें विश्लेशण आसा जे म्हजी चिंताप आसा जाय, तो वेळ मात्र म्हजें कुटुंब बऱ्या रितीन चलतलें. दुसरें, मोग कपटी जावंक नजो. जायते फावटी आमी पळयता आनी वांजेलांत कपटी मोग दाखोवच्याक एकच एक इशारो आसा, तो जावन आसा जुदास. जुदास येवन जेजू क्रिस्ताक म्हज्या मेस्त्री म्हणून पटलून धरून कीस दिवचो. वांजेलांत कीस बरोवन खाली वो एक मात्र उमो बरयला, विकृत करचो केल्लो तो उमो, मोगाचो उमो. जायते फावटी मोग कपटी जाता. ह्याच 2-3 दिसांनी थोड्या न्यूज पेपरांनी हांवें वाचलें, आमच्याच गांवची आमच्याच दियासाची एकली स्त्री क्रिस्तांवांची 100 एकरे 100-150 एकरे जागो आसून असलें पुरा भुरग्यांनी भितर घालून आज वाटेर आसा. तिजें नांव मोंतीबाई. त्या देखून आवय आनी बापयनी उडास दवरा. तुमचो भुरग्यांचो मोग कपटी मोग गी तें तुमी सोदून काडूंक जाय. सगळी मोग सत न्ही. आनी तिसरें, आमी उडास दवरूंक जाय आनी जागवणेची उतरां जावन आसा प्रद्वारी मोग. सामुएलाचो ग्रंथ 2 सामुएलाचो पुस्तक अध्याय 11 आमी पळयता दावीद राई बेतशेबा म्हळ्यार एका स्त्रियेक पळयता. दावीद राया कडेन सर्वस्व आसलें. ती उरिया तिजी बायल जावन आशिल्ली, पूण तो तिच्या सांगात एक जाता. आनी प्रद्वारपणाचो मोग केल्ल्या उपरांत आपणा कळी जाल्या उपरांत जिवेशी मारूंक तो प्रयत्न करता तिच्या गोवाक. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सगळी मोग सारको न्ही. जर तर त्या मोगांत सॅक्रिफीस ना, जर तर त्या मोगांत त्याग ना, जर तर त्या मोगांत मान ना, तो मोग न्ही. त्या देखून आमच्या कुटुंबांत खंयच्या रितीचो मोग आसा आमी आज विश्लेशण करूंक जाय. आनी आखरेक आयची ही मिसाची बलिदान आमी भेटयत आसतना मोगाच्या न्हू, जेजू आमकां सर्वांक आपयता पाय वडूंक न्ही, पाय धुंक. अशें मोगाचो मंदमेंत आमी करूंक, सेवा सक्रेचो मंदमेंत आमी करूंक. मोगाच्या न्हू, जेजू क्रिस्त आज आम्हा सर्वांक आपयता. तूं ओलो घेवन थापडूंक न्ही, बागार तूं ओलो घेवन दुसऱ्यांची दुखां पुसूंक, दुसऱ्यांची कश्ट पुसूंक, तांच्या जिवितांत संतोश हाडूंक. हो जावन आसा दयाळायाचो मोग. आनी तिसऱ्यान, जेजू क्रिस्त आज आम्हा सर्वांक आपयता. दुसऱ्यांक उदक मारूंक न्ही, बागार तानेल्ल्यांक उदक पिवंक दिवंक, मेळिल्ल्यांक दिवंक आनी नवें जिवीत तांकां दिवच्याक. आनी हो जावन आसा त्यागाचो मोग. त्या देखून आयची ही लितुर्जी आनी मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमच्याच जिविताचेर एक नदर मारया. हांव न्हीद जावन म्हज्या कुटुंबांत मोग करता गी, म्हज्या पत्नीसो, म्हज्या पतीचो, म्हज्या भुरग्यांचो, म्हज्या आवय बापायचो हांव न्हीद जावन मोग करता गी.
म्हजो मोग कुर्डो ना जावं, म्हजो मोग जुदा सवरी कपटी मोग ना जावं, आनी म्हज्या जिवितांत परदोरपणाचो मोग उपजना जावं. तसो जेजू क्रिस्त मोगाचो मंदमेंत रसुल्लो आम्हा सर्वांक मोग करूंक आपयल्लो देव. एकामेकाचो आमी मोग करया आनी अशें सर्गींचे राज ह्या संवसारी आमी बांदून हाडया. जेवणार तावन जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो. एका साकराचें काम तो करता, शिसांक इश्ट म्हूण आपयता. आपणे केल्ल्या बरी तांणी करूंक उलो दिता. शिसांक दिल्लें हें मिसांव आज सगळी पवित्र सभा करता. हांगासर आतां सांकेतीक रितीन येजाक 12 जाणांचे पांय धुता. हें आमी हर एकल्यांनी करच्या मोगा सेवेच्या वावराचो संकेत जावन आसा. आमी सर्वांनी ह्या रितींत भक्तीपणांत वांटो घेवचो. जेजून आपल्या शिसाचो मोग केलो अखेर पर्यंत. मेजार खावन उठोवन घेतलो तुवालो आपल्या हातान. कमरात ताणें बांदिलो वोत्रे उदक आयदनान. धुंक लागलो पांय शिसांचे आपल्या हातान. सणा जायात तुमी बाबानो मुच्या. हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशेता. मोग करच्याक सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्ल्या परी. केलो अखेर पर्यंत जेजून आपल्या शिसांचो. पेद्रू सशीं आयिल्लोस पेद्रू हांकां म्हणालो. पांय धुवंक केदीं सोडचो ना सोमी जाप दिवन म्हणालो. कळीत ना तुका हरत्या मिस्तेराचो. सणा जायात तुमी बाबानो म्हज्या. हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशेता. मोग करच्याक सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्ल्या परी. अखेर पर्यंत मोग केलो जेजून आपल्या शिसांचो. पेद्रूक तो सांगी लागलो पांय धुवच्याक तूं सोड म्हाका. नातर आसो ना वांटो म्हजे संगी कांय तुका. पेद्रून सांगलें तूं सोम्या सगळोच म्हाका. सणा जायात तुमी बाबानो म्हज्या. हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशेता. मोग करच्याक सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्ल्या परी.
पर्यंत मोकेलो जेजूची सांसो आपल्या ताचे परी करूनच्या देखताणे आमकां दिल्या जायसो नासा करवतो केदीस धन्या प्रास आपल्या क्रिस्त आमच्या मेस्त्रीची देख आमी घेवया सणा जाया तुम्ही भावानो मुजा हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां हांव आशेता मोखच्या सर तुमी जसो हांवें तुमचो मोग केल्या परी बाबडतची प्रार्थना मोगाचनो देवान ताज्या पुताक जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमचेर दाखयल्या मोगाचेर पातयेवन आमची सर मागणी सर्गींच्या बापा समोर दवरया बापा पवित्र सभा सोलोनवरच्या आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापांक आनी सर याजाकांक तांचे ताबेन दिल्ले परजेक येवकारिस्ता भोंवती एक कुटुंब बांदून हाडूंक आनी तुज्या खऱ्या मोगाच्या स्पिरितान चलोवंक तांकां उर्बेन बर म्हूण मागता जवाब बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी स्वार्थ सांडून लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक आनी तांकां दिल्लो हुद्दो सेवेच्या आनी मोगाच्या स्पिरितान जारी करूंक तांच्या ताबेन दिल्ल्या परजेक फावो ती भद्रती दिवंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आपल्या शिसांचे पाय दुल्ल्या आमच्या सोम्या जेजूच्या कलतेपणाची देख घेवन सर बावार्थ्यांनी त्याच क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोंक आदार दी येवकारिस्ताच्या बळान माया मोगाचें फिरगज कुटुंब बांदून हाडूंक फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक येवकारिस्ताचो मोग नासतना आळसाय दाखोवन पयसाच्या आमच्या भावा भयणींनी जेजूस जिवीत दिवचो उंडो म्हूण वळखून येवकारिस्तांतय तांचो भावार्थ घट करूंक तांचे मोतीक उजवाड लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक कोरोना व्हायरस आनी हेर साबार पिडे वरवीं उतर प्राये वरवीं एकसुरपणा वरवीं कोश्टोवच्या आमच्या फिरगजेंतल्या हर एक भाव भयणीक येवकारिस्तांतल्या जेजू तावन शांती समाधान लाभशें कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक येवकारिस्ताच्या मेजा बावारी हजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी सदांच येवकारिस्ता मुखांतर कुरपा जोडूंक आत्मीक संगतींनी बळवंत जावन तुका साक्ष दिवचे तसले व्यक्ती जायशें कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमची सर्व खासगी गरज्यो त्या देवा मुखार आमी दवरुया प्रत्येक सावन आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक परगांवांत आसच्या प्रत्येक सावन सर्व सांद्यांक आमी मागया सर्गींच्या बापा आम्हा सर्वांक तुजी काकूळ दाखय मोगाच्या सेवेच्या स्पिरितान पेल्याचो मोग करूंक आमकां तुजो आदार लाभय हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन तुझ्या पायांतळा मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा
जिविताचो केवनायां काणिको तुझ्या पायांतळा मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदुदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र रवात सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा, जितले बावटी हो जेजूच्या कुडी रक्त सोयेचे आमी समरमता, तितले बावटी आमच्या सोडवण्याचें काम तूं चलोवन व्हरताय. देखून भक्तीपणी ह्या सोडवण्याच्या गुटांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचे काळसा वो बारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनाक तूं आमचो कोरो आसत. निरंतर बेटोवन सो हो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमचे सोडवणे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें बेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही बेटवणी करचे म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पसोद बली जावन बेटयली ताजी कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पसोद वारायल्लें ताजें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतर गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराची नवी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. असल्या दिनवाशी काळसान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं आमी येता मुखार येता बलिदान करूंक ही देणी हाडल्यान. तूं ती दयेन मानून घे आनी ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपडी मागता. तुज्या कॅथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ही भेटयता. ती तूं राख आनी चलय. आख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. त्याच परी आमी भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा बसोद आनी पिटर पॉल आमच्या गवळ्या बसोद आनी धर्मदुतांनी परगटलो
तो खरो भावार्थ सांबाळतल्यानी शिकयतल्यां पासून. सर्वेस्परा, तुझ्या साखर आणि साखरणे खातीर आमची मागणी आयक. तुझे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो भवार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा, तुका वाखाणूंक हें बलिदान आमी भेटयतांव. आमचे खातीर आनी आमी मोग करतांव तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पितांव. आखे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुम्या आनी देवाचे सदांच आमकां माये मरयेक भक्तीन वंदितांव. आखे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भोव पवित्र दीस समरपतांव. ह्या दिसा आमचो समी जेजू क्रिस्त आमच्या पासत परत येवन जालो आनी तेच देवा आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताचे सदांच आमकां मरये मायेक आमी भक्तीन वंदितांव. त्याच परी तिच्या पतीक भगवंत जुजेक, तशेंच भगवंत पेद्रो आनी पावलो आंद्रे, जाकोब जुआंव, तोमास, जाकोब फिलीप, बर्तोलोमियो, मातेव, सिमोन आनी तादेव, क्लीत, लीन, क्लेमेंट, क्रिस्त, कर्नेल, सिप्रियन, लॉरेस, क्रिसोगनस, जुआंव आनी पावल, कोस्म आनी दमियांव, ह्या तुज्या दनदुतांक आनी रक्षसाक्षींक आनी समेस्त तुज्या भगवंतांक आमी वंदितांव. तांच्या पुण्या आनी मागणेच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मनियऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही मागणी दयेन आयक. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या बलिदानान आपल्या शिसांनी तें भेटोवच्याक ताका दिलें, तांकां दिलें. त्या दिसाच्या उगडासाक आमी ती समर्पितांव. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सस्ताच्या केस्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. देवा, ह्या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती केरेपणे आत्मेक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावं निर्मी जावं ती आमकां आमच्या तुज्या एका पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमचे पासून आनी समेस्त मनशाचे सोडवणे पासून कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सौर पदवीधरा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. त्याच परेचो वण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासोद आनी समेस्त मनशा पासोद तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्त सो गोड परगटूया. सुम्या जेजू तुझे मरण
आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पोट आम्ही परगटा तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही नत्रेता. बापा, आम्ही तुझे मणियारी आणि तुझी परसा तुझ्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या कष्ट मरणाचो पुन्हा जिवंतपणाचो आणि सरगार सडण्याचो भक्तीपणे उगडास करता आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमे वोन देवा आम्ही तुका समर्पिता. ही निर्मळ आणि पवित्र संपूर्ण बली हो जिवीत सवुडो आणि हे सोडवण्याचे काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुझ्या नितीवंता साखरा बेलाची देणी बावर त्यांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आणि तुझ्या याजाका मिल्की सदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली त्याच परे हे बलिदान तुका मानो. सर पदवेदारा बापा, तुझो पूत हे बलिदान सरगार तुझ्या मुखार वरू म्हूण आमी कलतेपणे मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुझ्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सवतल्या आमा सुमेस्तांक तुझ्या आशिर्वादाच्या देण्यांनी बर. सर्वेस्परा फ्रांसीस सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकूत कर. भावाताची मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी विशेवांत आसात. तांकां आनी क्रिस्तांतय मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तुजे अगणित काकुळतीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवंक नाका, पूण आमची पातखां बगोस आनी जुहांव स्टेफान मातियास बार्नबास इनास अलेक्झांद्र मार्सेलिन पेद्रो फेलिसिथा पेरपेथम ह्या तुझ्या धर्मदूतांच्या आनी रक्षकांच्या आनी समेस तुझ्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेसू वरवीं त्यास जेसू सांगता त्यास जेसू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येव, तुजे कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेलां बक्षिता तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागन आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्तजेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेका शांती दियात.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दी आमका शांती दी. हो जावन आसा सुमे जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली ह्या शेळेच्या जेवणाक आपणे मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें. पावना पूण तुज्या अवतारान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू हो संसार सांडून वेता मुंजणा जालो निमणेशी सांगात जेवणाक बसूंक आशिल्लो जेवणा रुंडो घेवन ती अर्कां दिवताणे मोठलो शी सांगतो वाटून जेजू अशें म्हणालो. घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पास समर्पूची हांवय बाबा परत येता पर्यंत म्हजो उगडास काणसेवची. घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूची हांवय बाबा परत येता पर्यंत म्हजो उगडास काणसेवची. आपल्या रक्तांसर मनशांक एकटायता मुंजणासून जेवणा उपरांत वायनाची काल शिजून हाती घेतली बापाक नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांगलेली संस्काराची समजणी दिवची जेजू म्हणालो. तुम्ही समेस केयात हांतले पियेया नवो संगती करचे हे मुझे रख समेस मनशां पासत वारायलेले हे मुझ्या उगडासा करा. तुम्ही समेस केयात हांतले पियेया नवो संगती करचे हे मुझे रख समेस मनशां पासत वारायलेले हे मुझ्या उगडासा करा.
आणि उरतो मोकेलो उडाता संपूर्ण तांसो मोकर दाखयलो जेवणाता लुटून ताने तुवालो पेंगडा पातलो उदा घेऊन शिसाचे पाय धुवूंक लागलो. मिस्त्री म्हणून तुम्ही आपयतात म्हाका खरोच तुमचो मिस्त्री हांव सांगासा. तुमच्या मिस्त्रीन तुमचे पाय जर धुले दुयात पाय एकामेकाचे. मिस्त्री म्हणून तुम्ही आपयतात म्हाका खरोच तुमचो मिस्त्री हांव सांगासा. तुमच्या मिस्त्रीन तुमचे पाय जर धुले दुयात पाय एकामेकाचे. भाऊ-बहिणी आम्ही सगळी सर्वेच पोराची भुरगी. जेजू भाव सोमेस्तांचो तासो बाबा पळय आमचो. देव आमचो त्रिंदादेसो मोगा एकतारांक आसो. ताचे तावन अस्तित्व आमचे तर आमी मोगान जियेवचे. करात मोग एकामेकाचो. जसो हांवें केला तुमचो पेल्या तुमी करता तितले खरेंच सांगता म्हाका पावले. करात मोग एकामेकाचो. जसो हांवें केला तुमचो पेल्या तुमी करता तितले खरेंच सांगता म्हाका पावले. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा, तुझ्या पुताच्या जेवणांत तूं आमकां ह्या संवसारांत वांटो दिताय आनी तांतो तुज्या जिवान आमकां भरताय. तशें सर्गींच्या जेवणांत वांटो दिवन आमकां ससनाक दोशी कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. दायकन बसात.
फाल्यां लितुर्जीची मांडावळ ह्या रितीर आसतली. सकाळी हांगासर 3 कुर्साच्यो वाटयो आसतल्यो. पयल्यांची कुर्सा वाट सकाळी 7:30 वरार उक्त्या मैदानार भुरग्यांनी चलोवन व्हरची आनी भुरग्यां खातीर त्या देखून तुमच्या घरा भुरगीं आसा तर सकाळच्या 7:30 वरांच्या कुर्साच्या वाटेक आपण हाडूंक तुमच्या लागीं विनंती करता. तशेंच दुसरी कुर्सा वाट सकाळी 9 वरार इगर्जे भितर आसतली. ही दोनी कुर्सा वाट कोंकणी भाशेंत आसतली. तिसरी कुर्सा वाट सकाळी 10:30 वरार कन्नडा भाशेंत आसतली आनी ही आमचे ब्रदर्स चलोवन व्हरतले. सांजेर लितुर्जी सांजेर 6 वरार आसतली. आज 6 वरार प्रारंभ केले तशेंच फाल्यां 6 वरार लितुर्जी आसतली. मोगाचेनो आयच्या मिसाच्या बलिदानाच्या निमाणे मागणे जाताच सक्रामेंत पुरुषांवार विशेवाच्या आल्तारेर व्हरतले. 10:30 वरां म्हणसर मौन आराधनाक अवकाश आसतलो. तुमी येवन सक्रामेंतांत आसच्या सोम्यासोवे थोडो वेळ करची जाय म्हूण विनंती. फाल्यांचो दीस भोव पवित्र दिसा मोदें विशेवाच्या आल्तारार मौनपणी मागण्यान जेजूक सांगात दिवचो. हर्षवरी निमाणे बेसांव वाचचेना. आमी आतां पुरुषावार विशेवाच्या आल्तारीक येवकरीस व्हरतल्या. तुमी वेच्या पयलें तुमी बसून आसली सर बसका चेहरा मांडून हाडीजे म्हणून तुमच्या लागीं विनंती करता. हांगासल्या रुखाच्या पोंदाक तुमी बसली चेहरा एकठांय करूंक तुमच्या लागीं विनंती करता. Sacramenta,
करूया पूर्वेल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती यादाल्या सल्वोन्वेच्या हस्कत्वेश्व्या भावार्थाचे बळ देव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिका समसमी नावार्ता मोगाचेनो भक्तीन कोणाक इगर्जे भितर वचून आराधन करूंक मौन आसा ताणें भक्तीपणान सकाळस मौनपणी वेचे